बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन। सर्वेश्वर तुमचे सवय असो। आज आम्ही सोम्याच्या कष्टांचो वा ताळयांचो आयतार संभ्रमताव आणि बागेवन हप्तो आराम करताव। ह्या हप्त्यांत आम्ही आमच्या सोम्याचे बहु प्रमुख निस्तेर नियाळताव। दोन रितींनी हो नियाळ आम्ही करताव। पहिले उपकारी मनान, कित्याक आमच्या सोम्यान आपल्या कष्टा मरणा मुखान आमची सडवण केल्या देखून। दुसरे आम्ही बरवशान फुडें देखताव, कित्याक जेजूच्या जैतान आमकांय वांटेली जावंक आसा। आज आयकोवची सोम्याच्या पाशावांची कथा हाका सुरवेर जावन पवित्र सभा एक विशिष्ट आणि प्रमुख स्थान दिवन आयल्या। सोम्याच्या त्या कष्टांद्वारे देवा बापाच्या मोगाची रुंदाय आणि गुंडाय आम्ही वळखताव। देखून ही एक मोगाची कथा म्हणून आम्ही वळखुया। इतलो आमचो मोग दिल्ल्या देवाक आम्ही कशें फाटी मोग दाखोवचें हें जावं दी आमचे चिंता, त्याच दिशेन आसूं दी आमचे मागणे। ह्या ताळयांच्या आयतारा आम्ही जेजू जैतेवन जावन जेरुसलेमाक प्रवेश केल्ल्याचो उगडास काडटाव। ओलीव ताळयो घेवन हेब्रेवांच्या परजेन जेजूक रयाळ स्वागत दिलो। आज त्यास आमच्या सोम्याक आम्ही भवार्थान स्वागत वागया। तर उपकारी मनान आणि बरवशाच्या भोगणांनी आयच्या देवस्तुतेन वांटेली जावया। आता या जात ताळयो आशीर्वादित करचेरीत सोलोन वरतले आम्ही भक्तीपणान भाग घेवया। मोगाळ बाबा बहिणी प्राज काळ सुरू झाला तेदना तावनो दणबणेन आणि प्रीतिमोगाच्या करण्याने आमची काळजा तयार केल्या उपरांत आज आम्ही हांगा एकठांय जाल्या आणि आता अख्खे पवित्र सभे बराबर सोम्या जेजूच्या पास्का सुकूट संभ्रमाक आम्ही प्रारंभ करता। हो गोठो म्हळ्यार ताचे कष्ट मरण आणि पुनर्जीवनपण। या शेवटाक पावोंक जेजू आपल्या खाशा जेरुसलेम शहरात भितर सरलो। देखून देवाच्या उपकारान ताच्या कष्टांनी आणि क्रूसाच्या मरणान आमकां वांटो मेळ्ळ्या उपरांत ताच्या पुनर्जीवनपणान आणि महिमेवंत जिवितांत आमकां वांटो मेळचे खातीर जिव्या बाबतान आणि भक्तीन थारान दितेल्या या प्रवेश उगडास करून सोम्याचो पाठलाग करणं आम्ही बसुया। प्रार्थुया। सर्व पदवीधरा ससनाच्या देवा तुझो आशीर्वाद घालून यो ताळयो पवित्र कर आणि संतोषान आम्ही ख्रिस्त सोरायाचो पाठलाग करतना ताचे उद्देश सर्गींच्या जेरुसलेमा पावोंक आमकां बाब कर, जो जियेताय आणि राज करताय ससनाच्या ससना। जय 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 दाविदाच्या पुता सदैव सौम्याचे नावी येतो इस्रायेलीच्या राया जय जय ताका उन्नती जय 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 जय
सर्विसफुल तुमचे सगळे असो समार खबरमध्ये जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. जेजू आणि ताचे शिष्य जेरुसलेमाक लागीं पावले आणि ऑलिव्हेत दोंगराच्या लागसर असलेल्या बेतफागेक आणि बेतानियाक पावताच आपल्या शिष्यामधल्या दोगांक आपोवन तो म्हणालो, तुमच्या सांगकार आसा त्या हळ्ळेक वचा आणि थंय भितर सरतनाच तुमकां बांदून एक गाडवाचें शिंगरू मेळटलें. अजून पर्यंत कोणूच ताचेर बसोंक ना. ताका सोडया आणि म्हजी सशी हाडा. आनी तुमी कितें करतात म्हणून कोणी कांय तुमकां विचारीत जाल्यार सोम्या ताची गरज आसा आनी गरज तसोच तक्षण तो तें पाटी पावीत करतलो म्हणून सांगा. शिस गेले आनी एक दारा भायल्यान उक्त्या रस्त्यार बांदून गेल्लें एक शिंगरू तांकां मेळ्ळें. तांणी तें सोडयलें. थंयच लागसार उबे आसलेल्या थोड्यांनी तुमी कितें म्हणून शिंगराक सोडयतात अशें म्हणून तांचो विचार केलो. जेजून सांगले बरेच तांणी जाप दिली आनी तांणी तांकां तें व्हरूंक सोडलें. शिंगराक ते जेजू सशी हाडून आयले आनी आपले दगले तांणी ताचेर सोडून गेले. उपरांत जेजू ताचेर सोडून बसलो. लोकां जम्यांत जायत्यांनी आपले दगले वाटेर हांतुरले. हेरांनी शेतां मळ्यांनी बेंडल्ले लोकां झाडांचे ताळे वाटेर शिंवडायले आनी मुखल्यान आनी फाटल्यान वयतलो तो लोक बोब मारूंक लागलो, होसान्ना, सर्वेस्वराचें नांव येतल्याक स्तुती जावं, आमच्या बापा दाविदाचें राज उदेंव, ताका आनंद जावं, होसान्ना अत्युन्नत देवाक. देवाचें उतार हे. मगच्या बाबा बहिणीनो, आम्ही आज जाऊन वो भाग्यवंत हप्तो प्रारंभ करणं आमच्या ख्रिस्ती भावार्थाची मुळावी सदा नियाळूंक जेजूचे कष्ट, मरण, पुनर्जीवनपण, याजाकी संस्करणी, एवक्रिस्ताचे घडावळ आणि तो शेवेसो मांगामेंत हे आम्ही नियाळूंक आज प्रारंभ करत असताना आम्ही ऐकले त्या सुवार्तेंत जेजूनो तो संभ्रमेक प्रवेश जेरुसलेम करत असताना लोकांन कशें ताका स्वागत दिलो म्हणून जेजू जेरुसलेमाच्या त्या शहराक आज पहिले बोडी या त्या दीस पहिले बोडी नाही, सभार बोडीन तो गेल्लो. जेरुसलेमाच्या देवळांत ताच्या जल्माची बरी खबर बडव्यान मरयेक दिल्ली, कित्याक तिच्या आवय बापायनी देवाच्या सेवेक समर्पिल्ली. थंय ती ल्हान व्हड जाल्ली. मागण्यार आसतना ही बरी खबर बडव्यान मरयेक दिल्ली. त्या देवळांत ताका भेटयल्लो त्या जेरुसलेमाच्या. थंय ताणें शिकलो, थंय ताणें शिकवण दिल्ली. थंयसर जावन सुद्दां अवेव्हार पळोवन तें देवाळ ताणें थंयसर तें नितळ करून म्हणलें, हें म्हजें घर, मागण्याचें घर, तुमी केलां तें स्वराचें बोयार. आनी आज सोमी त्या जेरुसलेम शहराक व्हडा संभ्रमान प्रवेश जाता आसतना देवान ताका रायाळ, त्या लोकांन रायाळ स्वागत दिलो म्हणून होसान्ना दाविदाच्या पुताक, जय जय देवाच्या नामे येतेल्याक म्हणून. पण थोड्या दिसांनी कितें घडलें हें आमी परवा शुक्रारा नियाळत आसतना आज बाबा भयणीनो हो देवाची प्रवेश सोमियान 2000 वर्सां आदी केल्लो तो आमी नियाळत आसतना ताचे परत आमच्या मतीच्या पडद्यार हाडत आसतना तो सोमी ते देवळांत थंयच रावना जावं बगार तो तुझ्या म्हज्या आमच्या काळजांत तो वस्ती करूं. आमच्या काळजांत वस्ती करीसय बाबा भयणीनो तें नितळ निर्मळ सदांच त्या सोम्याक सहज जाल्लें मंदिर
तुझे म्हजे काळीज अंतस्करण मोहन सांवसाय सगळे आमचे व्यक्तित्व सांभाळ म्हणजे प्रमाणे आमचे मोहन क्रिस्ताचे मोहन आमचे व्यक्तित्व ते क्रिस्ताचे व्यक्तित्व ताचे प्रतिरूप आज वो आम्ही सुमयेच्या जैत असो व संभ्रम चलोवन वो बागेन ताका आमी प्रारंभ करता आसतना हें चिंता आमी फुडें आसत दवरया आनी सुमये सांगता बाबा भयणीनो आमी त्या देवाळाक वेशीक आज पयले बोर्डी ह्या वर्सान 2 बोर्डी मात्र आज आनी परवा पास्काच्या जागरणाच्या वेळार मुखार याजक या पुशेवाचे मुखेलपण येतात कुसा फाटल्यान तो फाटलाव करतात संकेत याजक जावन असो क्रिस्त असो प्रतिनिधी म्हणलें हे सत मानून घेवन त्याच सुमया सांगता सोमकोंक आता आमी आयती जावया प्रितीच्या बाबा भयणीनो जेजूक वाकण दिली ते परजेची देख घेवन आमी आता समाधानान फुडें वचोया पुरसेवाक आयती जावन आता आम्ही पुढच्या वार शिस्तीन आणि भक्तिपणानं देव मंदिरात वयता वेची रीत ह्या प्रकार आसा पयले कुरीस घेतली उपरांत मुखार येतात ताचे उपरांत याजकांनी आलता भुरगे आणि उपरांत आज वाचपा आणि बाळांची प्रार्थना वाचलेली तांणी ताच्या उपरांत हांगासर असलेली आमी सर्व सरस घुसपाट करता आसतना आसल्या वरीच हांगासर ह्या गेटींतल्यान वचून आमी हांगासर या मैदाना भितरचे आणि मोकळ्या दरवाट्याच्या इगर्जेक भितर सरचे शिस्तेक आदर जावंक आमच्या गोळी मंडळाच्या संता लागीं आमी विनंती करता थंयसर मुखार वचून लायनीर थंयसर तुमी रावोवपाक लोकांक शिस्तेक धाडूंक संता लागीं विनंती 2 लायनी आमी वेचे आपले उतर प्रगट केला जागोबांच्या बापाक निर्णय आणि स्वरूपादेश इस्रायली कळयल्यात सुम्याची स्तुती करे तुझे जेरुसलेम देवाक तुझ्या नावाने सियोना जय 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 पुत्र दाविदाच्या सुम्याची स्तुती करे तुझे जेरुसलेम देवाक तुझ्या नावाने सियोना जय 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 जेरुसलेम नावाने तुझ्या दारांच्यो खिडी घट करून आशीर्वाद ताणे दिला आशीर्वाद
दिला सौम्याची स्तुती कर येतो जेरुसलेम देवा तुझ्या नावात सियोना जय 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 पोता दाविदाचा आपले उदर प्रगट केला याकोबाच्या बापा निर्णयाने सर्व भयेस इस्राएल लढल्या सोन्याची स्तुती कर येतो जेरुसलेम देवा तुझ्या नावात सियोना जय 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 पोता दाविदाचा भीतर समाधान दे मुझे गोंतो दीता संसाराक आपले फर्मान पाठवून उतर तुर्तान धाडता सौम्याची स्तुती कर येतो जेरुसलेम देवा तुझ्या नावात सियोना जय 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 पोता दाविदाचा सौम्याची स्तुती कर येतो जेरुसलेम देवा तुझ्या नावात सियोना जय 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 पोता दाविदाचा आयच्या मिसाची ते सभा ह्या प्रकार आसात रिटा सिक्वेरा अर्ग जावन हे मीस दिता रेमेद माईक अर्ग जावन मीस दिता एल्ड्रेड पिंटो मार्को लीना आनी सिंथिया कुटिनो तांच्या आत्म्या खातीर लेगोरी साल्डानाच्या आत्म्या खातीर कॅथरीन आनी आल्फोन्स पिंटो तांच्या आत्म्या खातीर सेलेस्टीन पिंटोच्या आत्म्या खातीर एम्ब्रोजो वेरोनिका आनी विजय साल्डाना तांच्या आत्म्या खातीर आल्फोन्स ब्रिजिट आनी राफायल डिसोजा तांच्या आत्म्या खातीर आनी पिरगजेच्या सर लोकां खातीर हे मीस आमी भेटयता प्रार्थुया सर्व पदवीधरा ससनाच्या देवात मनशा कुळा कालत्यापणाची देख दिवंक आमच्या सोडून रान सैमावर तें घेवन आनी कुर्साचें मरण सोंसचें म्हण तुजी खोशी जाली आमच्या जिनियंताच्या सोसणेगायेची देख घेवन ताच्या पुनर्जिवंतपणान वांटो मेळोवंक कणवळायेन आमकां भाव कर त्याच आमच्या सोम्यान तुज्या पदा जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी रसवट चलयतात ससनाच्या ससनात इसाइया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप तकलेल्यांक धैर्य दिवचें एक उतर सांगूंक हांवें जाणा जावच्या सरस्पुरा देवान म्हाका एक शिसाची जीब दिल्या एका शिसा भशेन आपणाक चीत दिवंक हर सकाळीं तो म्हाका म्हजो कान जागृत करता सरस्पुरा देवान म्हजो कान उगडला आनी हांव उपरटूंक ना हांव फाटीं सरोंक ना म्हाका मारतेल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली म्हजें काड वडतेल्यांक हांवें म्हजे पोले दाखयले केण्या आनी तिंपये मुखार
हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना. सुरेस्पूर देव म्हज्या आदाराक येता. देखून हांवें अकमनाची पर्वा करूंक ना. देखून हांवें म्हजें तोंड पत्रा भशेन घट केलां. हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव जाणा. देवाचें उतर हें. मोजा देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडला. मोजा देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडला. म्हाका पळयता ती म्हजो खेळकुळा करतात. ओठ वळयतात, तकली धलयतात. सर्वेस्पराचेर तो पातयेवन आसलो न्हय. आतां तोच ताका निवारून दी. जर ताचो ताका मोग आसा तर तोच ताका सुटका दिवन दी अशें ती म्हणटा. मोजा देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडला. वय सुण्यांनी म्हाका वेडो घाला. खोट्या मनशांनी म्हजे धाड घाल्या. तांणी फापसिल्यात म्हजे हात आनी म्हजे पाय. की सकड म्हजी हाडां हांवें मेजे. मोजा देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडला. म्हज्या आंगवस्त्राक सोडती घाल आसात. आनी कोणाक कितें मेळटा म्हूण राखून आसात. पूण तूं सर्वेस्परा म्हजे थावन पयस रावनाका. म्हज्या आधाराक तुर्तान म्हजे कुंकेक ये. मोजा देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडला. म्हज्या बावठा मदें तुजें नांव हांव वर्णितलो. तांचे जमातेंत तुजी गीत गायतलो. सर्वेस्पराच्या भक्तानो ताची स्तुती करा. जाकोबाच्या संततेच्यानो ताची महिमा वाडा. इस्रायेलाच्या भुरग्यानो ताचे वंदन करा. मोजा देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडला. मोजा देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडला. सांव पावलून फिलिपिगरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, सायबान तो देव, तरी त्या समासमपणाक तो लोक दवन रावलो ना. बागार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी काली केलो. मनशा रुपान तो दिश्टीक पडलो आनी आपणाकच कलतो कर मरणा पर्यंत, कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विदेय जालो.
देखून देवान ताका अति उंच उबारलो आनी सर नांवाप्रास वर्ते नांव ताका दिलें. अशें ताणें कुशी वेली भगवा जैमून ह्या नांवाक हरी एक दिंपी सर्गी संवसारी आनी पाताळी आनी परगटी जैमून हरी एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचे पासून मरण पर्यंत खुर्साचे मरण पर्यंत घालतो सालो त्या पासून देवान ताका अति सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्याही सवे आसो. मार्का प्रमाणे आमच्या समय जेजू क्रिस्ताच्या कष्ट मरणाची चरित्रा महिमा. पास्काचे आनी बेका मिरवंड्याचे परबेक 2 दीस आसले. प्रधान याजक आनी शास्त्री जेजूक कशें हिकमतेन धरसो आनी जिवेशी मारसो म्हणून घुटमाळ करूंक लागले. पूण ते म्हणाले, परबेच्या दिसा नाका, लोक कांय उसांबळ जायत. जेजू बेतानियांत कोटकार सिमोनच्या घरा गेल्लो. थंय तो जेवणार बसून आसतना एक स्त्री एक चंद्रकांती सिसलेंत मोलादीक जटमांसीत सुगंध तेल घेवन आयली आनी ती सिसली फोडून जेजूच्या मस्तकार तिणें तें वतलें. हें पळयवन थंय आसलेल्या भितरले थोडे संतापले आनी आपणायतल्याक म्हणाले, ह्या तेलाचो असोय विबाड कित्याक करचो? असलें तेल 300 रुपया प्रास चड मोलाक विकयेतें आनी मेळ्ळलो दोडू दुर्बळ्यांक वांटी येतो. देखून रागान तांणी तिका बेश्टायली. पूण जेजू म्हणालो, सोडा तिका, कित्याक तुमी तिका दोसतात? म्हजे थंय तिणें एक उत्तम करणी केली. दुर्बळीं तुमचे मदें सदांच आसात आनी तुमकां खुशी आसा तेन्ना तुमी तांकां बरेंपण करयेत. पूण हांव सदांच तुमचे सवय आसचो ना. हिका कितें सांगता तें हिणें केलें. म्हज्या निकेपाक म्हणून पयलेंच म्हजे कुडीक हिणें तेल मागलें. सतच हांव तुमकां सांगता, जंय जंय सगळ्या संवसारार ही सुवार्ता परगट जातली त्या सर्व सुवात्यांनी तिणें केल्ली ही करणी तिच्या उडासाक सांगतले. उपरांत भारांतलो एकलो जुदास इस्कारियोत जेजूक पराधीन करच्या उद्देशान प्रधान याजकाचेर गेलो. तो आयिल्लो उद्देश समजून ते भोव खुशी जाले. देखून ताका तांणी दोडू बसायलो. तो वळटावन जेजूक धरून दिवचो एक बरो संदर्भ तो सोदूंक लागलो. बेका मिरवंड्याची परब करच्या पयल्या दिसा पास्काच्यो शेळयो मारच्या वेळार शिस्त जेजू लागीं म्हणाले, आमी खंय वचून तुका पास्काचें जेवण तयार करीचे म्हूण तूं म्हणटाय? तवळ आपल्या शिसां मदल्या दोगांक ताणें अशें सांगून धाडलें, शहरा भितर वचा. थंय कांदार उदकाचो कळस दवरून बेतलो एक मनीस तुमकां मेळटलो. ताच्या फाटल्यान वचा आनी तो भितर सरता त्या घराच्या धनयाक अशें सांगा, मेस्त्री म्हणटात, म्हज्या शिसां सांगतात, पास्काचें जेवण जेवचें म्हजें जेवण आसाल खंय आसात. तोबळ सगळें मांडून आयतें केल्लें एक व्हड माळये साल तो तुमकां दाखयतलो. थंय
आमकां तयार करात. शेज भायर सरून गेले आनी शाराक पावले. थंय ताणें सांगले वरीच तांकां मेळ्ळें आनी तांणी पास्काचें जेवण तयार केलें. सांज जाताच तो आपल्या 12 शिसां सांगाता आयलो. पंक्तीर बसून जेवता आसतना तो म्हणालो, सतच हांव तुमकां सांगतां, तुमचे मदलो एकलो म्हजे सांगता जेवता तो म्हाका गातान पाराधीन करतलो. शिस आकांतले आनी एक एकलोच हांव तो म्हणून ताचे लागीं विचारूंक लागले. जेजू म्हणालो, तो 12 एकलो म्हजे सांगता पलंगणांत हात घालता तो. मनशापत पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा त्या प्रमाणे वेता तें करें. पण कोणा मुखांत्र मनशापत पराधीन जाता ताका धिक्कार. जुल्मूक नातरलो जाल्यार त्या मनशाक कितलें बरें आसतें. ते जेवणार आसतना जेजून उंडो घेतलो आनी अर्गां दितास तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिवन म्हळें, घेया ही म्हजी कूड. उपरांत ताणें काल्स घेतली. देवाक अर्गां दितास ती तांकां वांटली आनी ते समेस्त तांतले पियेले. आनी तांकां तो सांगी लागलो, हें म्हजें रगत सल्लो तीर करता तें. समेस्त मनशां बसत वारायलेलें. सतच हांव तुमकां सांगतां, देवाच्या राज्यांत नव्यान पियेसर ह्या फुडें दाखापळांचो रोस हांव पियोवचो ना. उपरांत गीत गावन जाताच ते ऑलिवेथ दोंगराक भायर सरून गेले. तवळ जेजू तांकां सांगे लागलो, तुमी समेस्त म्हजे वयलो विस्वास खणतेल्यात. कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, गोवळ्याक हांव जिवीशी मारतलो आनी हिंडाचे बकरे दुस्पडतले. पण म्हाका जिवंत बुटयल्या उपरांत तुमच्याके पयलें हांव गालिलेयाक वेतलो. ताका पेद्रू जाप दिवन म्हणालो, हेरां सकडांक तुजेर विश्वास सुका जाल्यार म्हाका सुख सोना. पूण जेजून ताका सांगलें, सतच हांव तुका सांगतां, आयचे राती कोंब्यान 2 पवटी साद घालचे आदीं 3 पवटी तूं म्हाका ना करतलोय. पूण पेद्रू भासून म्हणालो, तुजे सांगाता म्हाका जीव दिवची गरज पडल्यार हांव तुका ना करचो ना. आनी सक्कडी तेच परी म्हणाले. आनी ते गेत्सेमनी नांवाच्या एका मोळ्याक येवन पावले. थंय आपल्या शिसांक तो सांगी लागलो, हांव मागणें करीसर तुमी हांगा बसात. आनी पेद्रूक जाकोबाक आनी जुवांक सांगाता घेवन तो मुखार गेलो आनी दुखेस्त आनी कंतिश्ट जावंक लागलो. आनी तांकां सांगी लागलो, म्हजी काळीज दुखान भरलां आनी हांव मोरताशी म्हाका भोगता. तुमी हांगा रावात आनी म्हजी सांगता जागरण करा. आनी जितके पयस वचून तो धरणीर पडलो आनी सात जाल्यार ती कश्टांची घडी आपणा वयली उतरून वचूं म्हणून मागी लागलो. तो म्हणालो, अब्बा बापा, सर्व संगती करूंक तुका साध्य आसा. म्हजे वयले हे संकश्ट निवार. तरी पूण म्हाका जाय तशें न्हय, बगार तुका जाय तशें जावं. उपरांत तो आपल्या शिसासरशी आयलो आनी ते न्हिदोनू आसलेलें तें पळोवन पेद्रूक तो म्हणालो, सिमांव, तूं न्हिदलाय? 1 घंटो बरो साकर न्हू तुज नजो जालें. तुमी ताळणेक संपडनाशें जागे रावा आनी मागणें करा. आत्मो तयार आसा तें करें, पूण कूड अस्खत. तो परत्यान गेलो आनी त्या सुत्रांनी मागी लागलो. परत्यान आयलेल्या वेळार शीस न्हिदोन पडलेले ताका दिसले. ते तितले न्हिदेन पिकलेले आनी ताका कितें जाप दिवची म्हूण तांकां कळ्ळें ना. तो तिसऱ्यान पाटी आयलेल्या वेळार तांकां म्हणालो,
कितें आनीकी न्हिदोवन विशव घेतात पुरो वेळ लागीं पावलो. आतां मनशाबुताक धरून खोट्या मनशांच्या हातांत दितेले. उठा आमी या, म्हाका पाराधीन करतलो आयला. अशें तो उलोवन आसतनाच जुदास बारांतलो एकलो मुखार आयलो. ताचे सांगाता तालवारी आनी दांडे घेवन आयिल्लो व्हडी एक जमो आसलो. तांकां प्रधान याजकांनी, शास्त्र्यांनी आनी मातबाऱ्यांनी धाडलेले. पराधीन करतल्यान तांकां एक गुर्त दिल्लो. जाका हांव उमो दितां तोच तो, ताका धरा आनी 17 वरां. तो येता सशीदा जेजूशी वचून मेस्त्री म्हणालो आनी ताणें ताका उमो दिलो. तवळ हेरांनी ताका घट्ट धरलो. तेन्ना सरशी आसलेल्या मदल्या एकल्यान आपली तालवार भायर काडून श्रेश्ठ याजकाच्या एक नौकराचेर मारली आनी ताचो कान कापून सोडलो. जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, सोरांक धरूंक आयिल्ले बरी थालवारी आनी दांडे घेवन म्हाका तुमी धरूंक भायर सरनायल्यात. दिसान दीस हांव देवळांत तुमचे मदेगांत शिकयत आसतलो आनी तुमी म्हाका धरलो ना. पण आतां पवित्र पुस्तकांत बरयल्लें पूर्ण जाय. इतल्यार शिस्त सक्कड ताका सांडून पडले. पूण एकलो तरणाटो उक्त्या आंगार फकत एक सणाची वोल पांगरन जेजू फाटल्यान वेतालो. ताका तांणी धरलो, पूण तो वोल तांच्या हातांत सोडून विणगोस तांचे तावन पळोवन धांवलो. उपरांत जेजूक ते श्रेश्ठ याजका हुजीर व्हरून गेले. थंय प्रधान याजक, शास्त्री आनी मातबारी जमो जाल्ले. तेणे पेद्रू पयशिल्ल्यान ताच्या फाटल्यान वचून श्रेश्ठ याजकाच्या राजांगणांत भितर सरलो आनी थंय राखवाल्या सांगाता उज्या सशी बसून धग घेवंक लागलो. तवळ प्रधान याजक आनी सगळी सानेद्रीन सभा जेजूक मरणाचें फर्माण दिवचे खातीर खंयची एक साक्ष मेळत काय म्हूण सोदताली, पूण एकय तांकां मेळ्ळी ना. 12 जण मुखार येवन ताचे विरोध फट साक्ष सांगी लागले, पूण तांच्या साक्षींक एकामेका ताळ पडले ना. शेकी थोडे जण उठले आनी ताचेर फट फिर्याद मांडून म्हणाले, हातांनी बांदिल्लें हें देवाळ हांव मोडटलों आनी हातांनी बांदूंक नातलें आनी एक देवाळ 3 दिसांनी हांव उबारतलो म्हणून ह्या मनशान म्हणलें आमी आयकलां. तशें जाल्यारय तांच्या साक्षींक एकामेका ताळ पडले ना. तेद्वा श्रेश्ठ याजकान सभे मुखार उबे रावन जेजू लागीं अशें विचारलें, तुजे विरोध हांणी हाडलेल्या फिर्यादीक तूं कांयच जाप दिनाय? पूण जेजू जाप काडिनासतना ओगोस रावलो. तवळ श्रेश्ठ याजकान परत्यान ताका सवाल कर म्हळें, तूं क्रिस्त सदैव देवाचो पूत वय? जेजून जाप दिली, वय हांव सुद्दां आनी मनशाक पुताक सर पदवेदार देवाच्या उजव्याक बसून आसलेलो आनी अंतराळाच्या कुपांचेर देंवन आयलोलो तुमी पळयतल्यात. तितल्यार श्रेश्ठ याजक आपलें वयलें वस्त्र पिंजून म्हणालो, आनीक आमकां साक्षींची गरज कितें? पळया, ताणें केल्ली देवनिंदा तुमीच आयकली. आतां तुमचो अभिप्राय कितें? तांणी सक्तांनी ताका मरण फावो म्हणून तीर्प दिलें. तेव्हा थोडे ताचेर तिंपी उडोवंक लागले. ताच्या दोळ्यांक वस्त्र बांदून आनी ताका मुठी मार म्हणटाले, कोण म्हणून पारखून आमकां सांग पळोवया. आनी थंय आसलेले नौकार ताका तापडा वयर तापाड मारताले. तेणे पेद्रू आनीकी सकला आंगणांत आसलो. श्रेश्ठ याजकाच्या साकरण्या मदली एकली. तेणें पाशर जातना पेद्रू धग घेवन आसलेलो तिका झळकलो. तिणें ताका बरो करून पळोवन म्हळें, तुंय नाजरेतगार जेजू सांगात आसलोय. पूण पेद्रू नाकार म्हणालो, हांव नेना. तूं कितें म्हणटाय तें म्हाका समजना. आनी थंय तावन उठून दारवाट्यांतल्यान भायर वेतना परत्यान त्या साकरणेन ताका देखलो आनी थंय आसलेल्या लागीं ती म्हणाली, होय तांचे मदलो एकलो. पूण परत्यान ताणें नाकारलें. थोड्या वेळा उपरांत तेणें सशी नासलेले पेद्रू लागीं म्हणाले,
नीज जावन तूं तांचे भितरलो एकलो दुबाव नासता तूं एक गलिलियागार. तितल्यार पेद्रू आपणाचेर शिराप मागून सपत घाल म्हणालो. हांव त्या मनशाक वळखच ना. आनी ते घडये कोंब्यान दुसऱ्यान साद घालो. तवळ पेद्रूक उडास आयलो जेजून सांगिल्ल्या उतरांचो. कोंब्यान 2 फावटीं साद घालचे आदीं 3 फावटीं तूं म्हाका नाकारतलोय. आनी तो सगळोच गळ्ळो आनी रडोंक लागलो. उजवाडल्या फारा प्रधान याजकांनी महात्म्यांक आनी शास्त्रांक सांगाता घेवन म्हणजे सगळी निती सभा जमावन ठराव घेतलो. उपरांत जेजूक तांणी कडो घालून व्हेलो आनी पिलातास आधीन केलो. पिलात जेजूक विचारी, तूं जुदेवाचो राय? जेजून जाप दिवन म्हळें, तें तूं सांगताय. प्रधान याजकांनी ताचे विरोध साबार फिर्यादी मुखार हाडल्यो. देखून पिलातान ताका परत्यान सवाल केलें, इतल्यो फर्यादी तुजेर ते मांडटाना तूं कांय पुनी जाप दिनाय मू? तरी जेजून कसलोच शब्द काडलो ना तें पळोवन पिलात विजमीत पावलो. परबेच्या समयार संदर्भार बंदिवाना मदल्या लोकांक मागलेल्या एकल्याक अधिपतीन सुटका दिवची रिवाज आसली. एक काटकयेच्या वेळार गुणी केल्ले थोडे जण त्या वेळार बंदीत आसले. तांचे मदलो बाराबास एकलो लोकांच्या जम्यान पिलाता मुखार येवन ताणें हरशे केल्ले वरीस एक कैदीक सोडून दी जाय म्हणून मागलेल्या वेळार पिलातान तांकां जाप दिन म्हळें, जुदेवाच्या रायाक हांवें तुमकां सोडून दी जाय म्हूण तुमची खुशी? प्रधान याजकांनी फकत मोसरान ताका धरून दिलां म्हूण ताका समजल्लें. बाराबासाक सोडून दी जाय म्हणून पिलाता लागीं मागूंक प्रधान याजकांनी लोकांक शिकोवन दिवन साळयलें. पिलातान तांचे लागीं परत्यान विचारलें, तर जुदेवाचो राय म्हणून तुमी आपयतात ताका हांवें कितें करी जाय? लोकांन बोबाट मारली. ताका खुर्सार मार. तो पिलात तांचे लागीं म्हणालो, कित्याक कितें चूक ताणें केल्या? पूण ते आनीक व्हडल्या ताळ्यान उपराटे बोबो मान म्हणाले, ताका खुर्सार मार. तितल्यार लोकांक खुशी करचे खातीर पिलातान तांकां बाराबासाक सोडून दिलो. पूण जेजूक जेरबान मारून कुर्सार जोडच्याक तांचे अधीन केलो. तवळ शिपायांनी जेजूक राज आंगणां भितर व्हरून ताचे भोंवतणी आपलो पंगड एकठांय केलो. उपरांत एक रक्तांबर वस्तूर ताका न्हेसयलें आनी कांट्याचो एक मुकोट विणून ताचेर घालो. उपरांत ते नामांकन म्हणूंक लागले, नामान तुका जुदेवाच्या राया. आनी नळान ताच्या मस्तकार मारताले. ताचेर तिंपी उडयताले आनी दिंब्यो मोडून ताका नमस्कार करताले. शेकी ताची केळकुळां करून जाल्या उपरांत तांणी तें रक्तांबर वस्तूर काडलें आनी ताचेंच वस्तूर ताका न्हेसयलें आनी ते ताका कुर्सार मारूंक व्हरून गेले. सिरेनगार सिमांव आल्सेंद्रांनी रूफ हांचो बापूय नाडांत तावन ते वाटेन आपल्या घरा पाटी वेतालो आनी ताका तांणी जेजूचो कुरीस व्हांवूंक बोळ केलें. उपरांत गलगोता नांवाचे सुवातेर ते ताका हाडून आयले. गलगोता म्हळ्यार कट्ट्याची सुवात म्हणलो अर्थ. थंय रक्तावळ भरशिल्लो वायन तांणी ताका पियोंक दिलो, पूण ताणें तो घेतलो ना. उपरांत तांणी ताका कुर्सार जोडलो. ताची आंग वस्तुरां कोणाक कितें मेळटा म्हूण सोडती घालून तांणी वांटून घेतली. जेजूक कुर्सार मारतना चडणे सकाळींची 9 वरां जातीत. ताच्या अपराधाची कळवणी अशी बरोवन गेल्ली, जुदेवाचो राय. जेजू सांगता 2 सोरांकी कुर्सार मारले, एकल्याक ताच्या उजव्याक आनी एकल्याक ताच्या दाव्याक. आनी ते वाटेन वेताले, ताची निंदा करताले आनी आपली तकली हालवन म्हणटाले, तूं देव मंदिर नाश करन 3 दिसांनी ते परत्यान उबारतलोय न्हय? तर आतां खुर्सा वयलो सकला देव आनी तुका बाचाव कर. तेच परी प्रधान याजक आनी शास्त्री ताची खेळकुळां करून एकामेकाक म्हणटाले, हेरांक ताणें बाचाव केली पूण आपणाकच बाचाव करूंक तो सकाना. क्रिस्त इस्रायलाचो राय खुर्सा वयलो आतां देव पळया, तो वळ आमी ताका सत म्हणटा. ताचे संगता कुर्सार जोडलेली तेच परी ताची निंदा करताले. सुमार दणपार जातना सगळे प्रथवेचेर काळोख पडलो आनी 3 वरां पर्यंत उरलो.
वरां 3 जाताना जेजून व्हडल्या ताळ्यान बोब मान म्हळें, एलोय एलोय लामा सबक्तानी. तशें म्हळ्यार म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. हें आयकून लागसार आसले थोडे पळय तो एलियाक उलो करता म्हणाले. तितल्यार एकल्यान धांवून वचून एक दर्याळमें शिरक्यांत बुडोवन हाडलें आनी एक वडयेक शिरकावन जेजून तांतलें साकी सारकें ताच्या वंटांक धरलें आनी म्हळें, रावा एलिया ताका सकला देवूंक येता जाल्यार पळया. तितल्यार जेजून व्हडल्या ताळ्यान बोब मार प्राण केलो. एगडी दिमी गेल्या. बेरव्या. तेव्हा देवळाचो पडदो वयर सकला पर्यंत पिंजून 2 फाळे जालो आनी खुर्सा मुखार उबो आसलेलो शेतापाती जेजू मेल्ली रीत पळोवन म्हणालो, हो मनीस न्हीज जावन देवाचो पूत. थोड्यो स्त्रियो थंय पयस उबे रावन ह्यो संगती पळयतल्यो. तांचे मदें मरी मागदलेन आनी धाकट्या जाकोबाची आनी जुजेची आवय मरी आनी सालोमे. जेजू गलिलेंत आसतना तांणी ताचो पाटलाव केल्लो आनी ताची सेवा साकरी केल्ली. हांचे शिवाय ताचे संगाता जेरुजालेमाक आयिल्ल्यो हेर स्त्रियोय साबार आसल्यो. सांज जाल्या उपरांत तो दीस तयार असो म्हणजे साबाता आदलो दीस. जुदेवांच्या श्रेश्ठ सभेचो एक मानीस सांदो आरिमाथेयाचो जुजे देवाच्या राजाची वाट पळोवन आसलेलो तो धैर्यान पिलातसाची गेलो आनी जेजूची कूड मागी लागलो. तितल्या भितरच जेजू मौन पावलो म्हूण पिलात अजाप जालो. देखून शेतापातीक आपोवंक धाडन जेजू येदोळच मौन पावला वयवे म्हणून ताच्या लागीं ताणें विचार केलो आनी शेतापाती लागचें समजून घेताच जेजूची कूड ताणें जुजेक सोडून दिली. जुजेन एक सणाचें लुगाट मोलाक घेतलें. जेजूक ताणें कुर्सा वयलो देंवोवन त्या लुगटांत गुठलायलो आनी कडपांत पोकरलेल्या एक फोंडांत ताका दवरलो आनी समाधीच्या तोंडाक एक शिळा लोळायली. पण मरी मागदलेन आनी जुजेची आवय मरी ताची कूड खंय निकेपिली तें पळोवन आसली. देवाचें उतारकें वाखडली तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते मोगाळ भावां भयणीनो, जेजूच्या कश्ट मरणाचो नियाळ कर्ण भाग्यवंत हप्त्याक आज आमी पांयतेक धांव आनी जेजूच्या कश्ट मरणाचो नियाळ करता आसतना जायत्या वर्सां आदी घडिल्लें एक घडीत तुमचे मुखार दवरता. सुमार 150 वर्सां आदलें घडीत तें युरोपांतलो एकलो तरणाटो हायटींत आसलेल्या एका गांवांत म्हणजे सेंट्रल अमेरिकाच्या एका द्वीपाक गेल्लो आनी तो एक याजक आनी त्या द्वीपांत हेरी तरणाटे तशेंच प्रायस्त याजक आशिल्ले आनी तोवळच्या 150 वर्सां आदल्या काळार तांचो वावर कश्टांचोय आशिल्लो. आनी त्या वेळार एक दीस तांचे जमोतीर बिस्पू एक प्रस्तावण दवरता. कशेंय ते एका द्वीपाचेर कुद्र्याचेर आसचे पूण तांचे तावन तिके पयस आसो आनी एक द्वीप या कुद्रो आशिल्लो आनी त्या कुद्राचेर कोणाकीच वचूंक नाका आशिल्लें कित्याक थंयसर कोडकार आशिल्ले आनी कोडाच्या पिडेक बली जाल्ल्यांची सेवा करूंक तांकां कितेंय आधार दिवंक कोणूच तयार नासलो कित्याक कोडाच्या पिडेंत कसणोच्या लोकां सांगाता जिवचें म्हळ्यार आपणेय ते पिडेक बली जावचें तें खंडीत. आनी तसल्या एका संदर्भार
थंयसर एका याजकाक धाडून त्या लोकांची सेवा करूंक प्रत्येक जावन तांकां साक्रामेंत दिवच्याक एक योजन बिसपाचें आशिल्लें आनी कोण वचोंक मुखार कोण वचोंक तयार जाय कित्याक थंय गेल्यार थोड्या वर्सां उपरांत आपुणूय कोटकार जावचें खंडीत आनी तसलो एक प्रस्तावन त्या याजका मुखार दवरल्या वेळार एकलो याजक थंयसर मुखार आयलो डेमियन नांवाचो एकलो तरणाटो आनी तो त्या द्वीपाक वचूंक तयार जाता आनी तो थंय बायसन चलता आनी त्या द्वीपाचेर 18 वर्सां भर तो जियेता त्या लोकांक रावोंक जागो नातुल्लो या तांकां मागण्याक एक सुवात नातिल्ली झोपड्यांनी रावचें आशिल्लें तांकां उदकाची सवलताय नातिल्ली आनी असल्या कश्टांत आशिल्ल्या वेळार हो याजक डेमियन तांची सेवा करता आनी तांकां जाय जाल्ली चिकित्सा दिवचे खातीर थोडे प्रयत्न करता आनी थंय तावन कागदां बरोवन सरकारा तावन थोडी तरी सवलताय मेळच्याक प्रयत्न करता आनी थंय तावन हांगा तावन म्हणून इल्लीशी सवलताय मेळटा अशें 15 वर्सां खर्च थंयसर जियेता 15 वर्सां जियेल्या उपरांत ताका एक दीस उदकांत पांय दवरल्या वेळार उदक ह्या पांयाक हुन लागता म्हणून ताका कळोवंक ना आनी तो वळ ताका समजलें आपणाकी कोडाची पिडा लागल्या म्हणून 15 वर्सां उपरांत ताका समजलें आपणाकी कोडाची पिडा लागल्या आजकाल कोडाचे पिडेक वकात आसा पूण त्या काळार वकात नाशिल्लें देखूनच तांकां पयशिल्ल्या द्वीपाचेर ह्या कुदराचेर लोकांक वचनातिल्ल्या जाग्याचेर दवरचें आशिल्लें आनी 15 वर्सां थंयसर जियेल्या उपरांत ताकाय कोडाची पिडा लागिल्ली मोगाळ भावा भयणीनो आनी तसो डेमियन आज सांत जावंक पावला 150 वर्सां आदीं थंयसर कोडाच्या पिडेची सेवा करूंक गेल्लो आनी आपूण एक कोडकार जावन त्या द्वीपाचेर मोरान पावलो तर जेजूच्या कश्टा मरणाचो नियाळ करता आसतना हें एक घडीत आमच्या दोळ्या मुखार दवरचें गरजेचें कित्याक जेजू जेरुसलेमाच्या शहराक भितर सरलो जेरुसलेमाच्या शहराक तो भितर सरलो ओलिवेत दोंगरांतावन बेतानियातावन भायर जेरुसलेमाच्या शहराक येता आसतना ते सडणेचेर तो सरता आसतना लोकान ताका होजान्ना म्हणून गीत गायलें तो शिंगराचेर बसून त्या जेरुसलेमाच्या जैतेवंत शहराक भितर रिगलो शिंगराचेर तो बसून गेलो घोड्याचेर न्हय राय कुंवर आनी राय घोड्याचेर बसून वता ती रायाळ मोरची पूण जेजू एका शिंगराचेर ह्या गाढवाचेर बसून गेलो रायाळपण तें दिसून आयलें पूण तें रायाळपण मोरजेचें न्हय पदवेचें न्हय बदलाक खालतेपणाचें असल्या खालतेपणाच्या रायाळपणांत तो जेरुसलेमाच्या शहराक भितर गेलो आनी जेरुसलेमाच्या शहरांत भितर गेल्लो जेजू होजान्ना त्या गायनाचो भितर गेलो पूण ताचें रायाळपण कसलें म्हणून त्या घडीत आनीच दिसून येता पयलें जावन तो शिंगराचेर बसून गेलो घोड्याचेर न्हय आनी तो त्या शहराक भितर सरता आसतना ताचे सांगाता सोजेर नातिल्लें रायाळ फौजी नातिल्ली ह्या ताचे खातीर गितां गायतली पयशे दिवन हाडिल्ली मनशाय नातिल्ली कित्याक एक सादो मनीस पूण त्या साद्या मनशांतय त्या साद्या लोकान ताचें वटपण पळयल्लें आनी तेंच वटपण आयच्या वाचपांत आमी आयकलें फिलिपिकारांक बरोवन सान पावल म्हणटा तो देव तरी त्या समाज संपन्नाक लोबदोन रावोंक ना बदलाक तो आपणा बरीस हेरां बरीस एक साकरा भाशेन तो आयलो तर मोगाळ भावा भयणीनो
जेजू जेरुसलेमाच्या शहराक भितर सरलो. एक राय कसो तो भितर गेलो, पूण त्या रायपणांत खालतेपण आशिल्लें. त्या रायपणांत सेवेचो मनोभाव आशिल्लो, रायपणांत त्याग आशिल्लो. आज सावन आमी त्याच जेजूच्या कश्टा मरणाची चरित्रां नियाळून, तेच कश्ट मरण नियाळ आमच्या दोळ्या मुखार दवरून जेजूचें जिवीत नियाळूंक आमी फुडें सरता. तर जेजूचे कश्ट मरण नियाळटा आसतना ताचे खातीर रडोवंक आमी फुडें वचना. ताचे खातीर दुखां गळोवचे खातीर आमी ह्या हप्त्यांत फुडें वचना. बदलाक ह्या हप्त्यांत जेजूचें कश्ट मरण नियाळचें सांगाता आमचेंच जिवीत आमी नियाळटा. आमचें जिवीत त्याच जेजूच्या भाग्यवंत हप्त्या बोरीस जावन आसा आनी जावंक आसचें तें आमी पळयता. आमच्या जिवितांत जेरुसलेमाच्या शहराक आमी रिगोवंक आसा आनी त्या जेरुसलेमाच्या शहरांत कश्टाचें वातावरण आसचें आमकां दिसून येता. देखून आमी जेरुसलेमाच्या शहराक भितर सरता. आमचें जिवीत तसलेंच एक घडीत आनी आमच्या जिवितांत जायत्यो असल्यो संगती आटापून आसात. तशें आसता आमकां राय करतले मनीस आसचे नात, आमकां होसाना म्हूण गावचे ते मनीस आसचे नात, पूण आमच्या जिवितांत कशें जेजू खुरीस राखून आशिल्लो तशेंच आमकां खुरीस राखून आसतात. खुरीस ते दुसरे दुसरे रितीचे आमी जावन तयार केल्ले न्ही, हेरांनी जावन आमकां ते दिवचे न्ही, बदलाक जिवितांत ते आटापून आसचे संगती. आनी तशें आसता आमचें जिवीत कश्टाचें म्हणून नियाळशाक हो जेजूच्या कश्टा मरणाच्या नियाळाचो हप्तो आमकां आधार जाता. आमच्या जिवितांत कश्ट आसात, पिडा शिडा आसा आनी आमच्या जिवितांत ही खंत बेजाराय आसा. आनी असली खंत बेजाराय आसतना आमी त्याच भरवशान आमी फुडें वचूंक आसा. कशें सांत डेमियन मोलोकाय द्विपाक वेता आसतना आपणाक ही कश्ट आसतले आनी तसलीच पिडा भोगूंक आसतली म्हूण जना जावन भितर गेलो. कशें जेरुसलेमाच्या शहराक जेजू भितर येता आसतना आपूण एक बलिदानाची शेळी जावन येता म्हूण जना आशिल्लो, त्याच मनोभावान आमच्या जिवितांत आमी भितर सरचें गरजेचें. कित्याक जायते फावटी आमचे थंय विविध आशा आसतात, जैताची आशा आमचे लागीं आसता. देखून आपूण जैताच्या संवसारांत जियेता, जैतेवूं जाता आनी हेरांचेर रास कारबार चलयता म्हणल्यार चिंता आमचे थंय येता जाल्यार तें आमी सोडचें गरजेचें. कित्याक आमचो मेस्त्र जेजू एक बलिदानाची शेळी कशें जेरुसलेमाच्या शहरा भितर सरलो आनी त्याच जेरुसलेमाच्या शहरांत बलिदानाची शेळी कशें आपलें जिवीत समर्पिता, तर आमकांय तसलेंच जिवीत जियोवच्याक आपोवणें आसा. देखून आमच्या जिवितांत कश्ट पिडा शिडा खंत बेजारा येता आसतना तें सगळें सोडून धांवचें न्हय. कित्याक आयचे सुवार्थेन आमी आयकल्ले प्रमाणे एका तरणाट्याक तांणी धरलो, वोल पांघरून तो आसलो आनी त्या तरणाट्याक धरलो. कित्या खातीर धरलो आमकां कळीत ना. भविश्याकाय जेजूक तांणी आधार दिवच्याक या जेजू बरीस ताकाय सुखीदार करच्याक धरलो काय आमकां कळीत ना. पूण तो वोल थंयच सोडता आनी तो विणगोस्त धांवता म्हणून मार्काचे सुवार्थेन बरयलेलें आसा. आनी जायते फावटी असली सुकारी मारची संवय आमकां ह्या चिंता आमकां येवंक पुरो, पूण जिवितान आमकां सुकारी मारूंक साध्य ना. जिवितान आमकां सुकारी मारूंक साध्य ना. कशा कित्याक जेजू कशें खुर्साक फूड करता, बलिदानाचे वेदीक फूड करता, तशेंच आमी जिविताक फूड करूंक आसा. कश्ट येता आसतना त्या कश्टांक आमी फूड करूंक आसा आनी त्या कश्टां मदल्यांनी आमी जैतेवूं जावन भायर येतेरा म्हणल्यार भरवशान आमी फुडें वचूंक आसा. तर आमी निमाण्या शुक्रारा कुशीन पांय तेंकता आसतना पास्काचो आयतारी आमकां राखून आसा म्हणलें तें मोतीन दवरून आमच्या जिवितांत भितर सरच्याक आमी प्रयत्न करया.
जबाबदारेताव न्हू आमी सुकारी मारची गरज ना ह्या जबाबदारेताव न्हू खान मिसरावचेय गरज आमकां फायद्याक पडचें ना कित्याक जेजू कशें जिवीत फूड करता तशेंच आमी जिवीत फूड करूंक आसा कश्टामध्ये ना समाधानामध्ये खंती दुखीमध्ये आमी फुडें वचोंक आसा तो व्हड मात्र जिवितांत आमकां जिवंतपणाचो भरवसो मेळटलो तर भरवशाचे यात्रेक जावन आमी फुडें वेता आसतना तो जेजू आमकां आमचें जिवीत फूड करच्याक कश्टामध्ये फुडें वचाक आनी कश्टांतावन जिविताक अर्थ सोदून घेवच्याक आधार दिवं म्हूण आमी मागया उबे रावनो आमचो बाबार्थ उत्सार नामे सांगता म्हणूया कंतराच्या बुकांत पान नंबर 7 एकाच देवाक सत म्हणटा सर पदवीदार बापतो सर्गाणी प्रथमेचो दिसत्यान ना दिसत्यान सर वस्तूंचो रचणार आनी एका सुमिया जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा देवाचो एकलोच पुतो सर कळादी बाबातान जल्माला देवातान देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवातान उपजल्लो खरो देव तो देवातान जल्माला ताका रसमना बापाच्या सैमाचो ताचे वरील सर वस्तू केल्या आमा मनशां बसत आनी आमचे सोडबणे बसत सर्गांतान तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ओंकार मनीचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत हॉन फुलादा खाल ताणें सार मारलो ताणें कस मरण सोंसलें आनी ताका निकेबिलो तो तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवन जालो सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला थंयच्यान जिव्यांचे निमेल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताची राजवटके शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा ईश्वर आनी जीवदाता तो बापा आनी बदादा निपजला बापा आनी बदा बराबर ताकाय समजरको नमस्कार आनी महिमा भव प्रभाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मतावरी स्थापलेले देव सुबेक सत म्हणटा फातकांच्या भक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन बाबाच्या प्रार्थने देखन वैरयांत मोगाळ भुरग्यानो आनी बाबा भयणीनो देवाची मिसणारे आमी ताका मोगाची आमी तर त्याच मोगाळ बाबाची भुरगीं जावन गूण बाबडतान तिरपातीन आमची मागणी प्रार्थना सर्गी बाबा समोर आतां आमी घडोवन दिवया सर्गींच्या बापा पवित्र सभेचो वडील जावन आसच्या पापा साहेबान सर गवळ्यांनी येजाक आनी धर्मिकांनी भगवन कुर्साच्या प्रेरणान आनी पुनर्जिवंतपणाच्या बरवशान आपली क्रिस्ती परजेक बवार्थांत आनी बरवशान तीर करून कृपा दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्याने लोकांच्या गरजांक स्पंदन करीशे तुजी कृपा दी फुडें येवच्या एलिसवांत पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान भरलेले फुडारी विचून काडूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता बाबा आमचे मागणे आयक बागेवंत कुर्सा मुखान जिणेन जैत आसा म्हणलें समजून कश्टांतल्या लोकांक कुर्सा सरशी हाडूंक आमकां प्रेरण दी म्हूण मागता बाबा आमचे मागणे आयक झुजाच्या आणि प्रकृती विकोपाच्या गांवांनी निराशीत जाल्ल्या आणि दुबळीकायन जिवनच्या लोकांक उदारमनाच्या मनशा मुखांत आदार दी म्हूण मागता बाबा आमचे मागणे आयक
तुझ्या पुताची सुवार्थ परगट करतल्या सर मिशनरींक लायक म्हणणाऱ्यांक आशिर्वादांनी बर तांच्या कष्टा वेळार तुझी मजत लाभय म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे ऐक. येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी आसा जाल्ली आमी सोमेस्त एका मनाची काळजाची जावन एकामेकाक आदार दिवन जिवंक कृपा दी म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे ऐक. ह्या वेदी भोंवतणी हजर जाल्ल्या आमची सरपंच ते समाय सर्गी बापा समोर दवरता आसतना भुरग्यांक आजून सबाळ जाणांक परिक्षा जावन आसात जावंक आसात. ह्या भुरग्यांनी तांच्या जिविता सांगता जिवितेच्या परिक्षेकी पावती तयारी करूंक तांच्या नडत्याक साल समकणेक विशेष प्रशस्त्य दिवन बरें क्रिस्त जिवीत करचें हात्यार तांकां कर म्हणून मागया. बापा आमचे मागणे ऐक. हे घडीभर मौन रावन आमच्या वैयक्तीक कुटुंबाच्या आनी हेर सर आमच्या गरजां खातीर मागया. देवा आमच्या भोव मोगाळ बापाक आमी तुज्या भुरग्यांनी काळजाच्या गुंडायेतावन गुण बाबडतान तीर बरवशान मोगान तुजे समोर दवरले मागणी प्रार्थना दयेन आयकून घे. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमेन. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो हे आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात जालें जावं म्हणून मागात.
सर्वेश्वरा आमच्या कनमळ्या बापात तुझ्या एकल्याच पुता जेजूच्या कश्टा मरणा वरवीं तुझे बक्षाने आमकां बेगीनच मेळोव आमच्या करण्यांक तें पावनाय तरी जेजूच्या श्रेश्ठ उत्तम यज्ञाक लागून तुझ्या दयाळ काळजोचो मायमोग आमी भोगोवंक पावो या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेश्वर आमच्यात देवाक दिन वासुया. सर्वेश्वरा पवित्र बाबात सर्पद्वेदरा आणि ससनाच्यात देवाक सर्व काळी आणि सर्वांतय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो निरापराधितो तरी पातक्यां खातीर ताणें कश्ट सोंसले आनी आपणाक पावो न्हय आसलेली केस्त नश्ट्या मनशां मद आपणाचेर घेतली. ताच्या मरणान आमचे अपराध पसून काडले आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान आमकां पवित्रपण जडोवन घेतलें. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचे दळबार ताका मान आनी भोवमान दितात आनी निरंतर ताची स्तुती गायतात. दळबारांचो सर्वेश्वर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुकाचे वन सर्गी तुकाचे सर्वेश्वराचे नावी येता ताकाचे वन सर्गी तुकाचे वन सर्गी तुकाचे. बापात खरोच तूं पवित्र आनी सगळीं तुजी रचना तुका वाखाणटात कित्याक तुजी तावनो जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तीन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदें दितावन अस्तमते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटोवणी करशात एकाच्या परजात तूं जमयत आसाय. देखून बापा खालतेपणी आमी हें मागणें करता तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुतात आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रेग जमच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळोवन आमी वो संस्कार समरमता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पवची.
तेचपरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगात. फातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी सवारां बसत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासा घरात. बाबार्तसो गोट परगटोया. बाबा, आमचे सोडमणे बसत तुझ्या पुतान सोसलेल्या कश्टा मरणाचो, ताच्या आनंदभरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार चडण्यांचो आमी भक्तीपणे वडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भर. आनी जेजू सोबे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेले सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये बोब घेवन तांक वार मोरयेच्या सांज जतीच पोतेच्या तुज्या भाग्यवंत धर्मदूताच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विसरून काडलेल्या दायजान आमकां वांटो मेळो. तांचे विनवणेचो आधार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारान फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मर्याद्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रितीमोगान थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळे बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दये करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुजी इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मायपासान तुज्या राजांत घे. ते आमी तुजी महिमा बगून सासनाक दोशी जातले म्हूण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं ताचे उपदेशीं सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तो संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगातात त्यास जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापाक सरबंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं,
आमचे राजम येव तुझे कुशी सरकार जाता तशी संसारान आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां कारणी पडोवंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उद्दार काकुळतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्तात तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरतां म्हजी शांती तुमकां दितां आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशबरमण तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तो जियेताय आनी राजमोट चलयताय ससनाच्या ससना सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं भुरग्यांनो आनी भावा भयणींनो एकामेकाक शांती दिवया देवाची शिडी संसाराची पाप काटली आमची राखून देवाची शिडी संसाराची पाप काटली आमची राखून देवाची शिडी संसाराची पाप काटली आमकां शांती दी आमकां शांती दी हो जावन आसा जेजू देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शिडीच्या जेवणाक गजर आसली आमी समेस्त सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका भवनांत पूण येसू मातुसार म्हज्या यत्न्या भलाकी मेळटली Jesus
तें भाग मोचे काळजांत तुका सेवचे जीवन ते सर्गीचे आत्मीक घटाय दिवचे वर्ते हे भाग मोचे काळजांत तुका सेवचे तर ये जेजू दुर्लभ जेजू उड्या रूपार काळजांत राव जेजू जेजू तू ये मुझे काळजांत प्रकाश पाकर जिवितांतलो काळोख निवराय दैवीक सक्तीन वागर की हम सर पड़ता दुनिया वळखून घेता सर्गी कृपा मागता सेम तुका लालेता की हम सर पड़ता दुनिया वळखून घेता सर्गी कृपा मागता सेम तुका लालेता तर ये जेजू भोगोस जेजू हर एक घडी सांगा दी जेजू तर ये जेजू भोगोस जेजू
वाचूया. भोव मोगाळ बापात आप्रभुतेन्यान तुवें आमकां दोशी केल्याय. खुर्सा केळेले जेजूची कूड जाली आमचें काण आनी खुर्सा रगा जालें आमचें पिबन. ताचें मरण आमचो बाबाट घट करतात आनी आमकां काळजाने विश्वास पेडयतात. तर ताच्या आपलो जिवंतपणा बरमी शेवट पर्यंत ती रावोंक आनी बरबशान आशिल्ली सोडवण जोडूंक आमकां पावसावन त्यास क्रिस्ता आमच्या सुमया बरबी. सर्वेश्वरू तुमचे सोबे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. आज आमच्या मध्ये असो या जाग मनादिक बाप काळजेश रोजारियो सेमिनीन जेप्पो सेमिनरींत प्राध्यापक जावन थंयसर सेवा दिता. आनी आज सांजेर आमच्या वाराड्यांतल्या सर गवळीक परिशदेच्या सांद्यांक एक शिकपा अध्ययन आसा किन्नीगुळेंत. थंयसर संपण मूळ व्यक्ती जावन ते आयल्यात आनी आज सकाळीं हांगासर येवन पावल्यात. तांकां आमी ह्या आज तांणी मिसा वेळार सरमाव दिलो, प्रसंग दिलो, ताचो आमी उपकार भोगता आनी हांगासर आमच्या फिरगजेक आमी स्वागत म्हणटा. मंगळारा सांजेर रेतीर वेळार कोणाक कुमसार जावंक साथ जावंक ना तसल्या खातीर परत एक अवकाश आसा. ही कुमसारां मंगळारा दिसा सांजेर 4:30 ते 5:30 पर्यंत हांगासर आसतली. कोणें कुमसाराक येवंक आसा जाल्यार दय करून त्या वेळार येया 4:30 ते 5:30 वरां पर्यंत. हो हप्तो भगवंत हप्तो आनी आज आमी समेच्या कश्टा मरणाचो दिवस आचरण केलो, आयतार आचरण केलो. आनी ह्या हप्त्यांत निमान ब्रेस्तार सम्यान एवकरिस्त तशेंच ह्या जागी संस्कारण्याचो सक्रामेंत घडिल्लो दीस. त्या दिसा सकाळीं 7 वरार एक सादें मीस आसा. हें कोणाक सांजेर मिसाक येवंक जायना तस जाल्यार प्रायस्त आनी पिडेस्तां खातीर. निमाणे ब्रेस्ताराची सामरामीक देवस्तुती सांजेर 5:30 वरार सांजेर 5:30 वरार सुरू जाता. देवस्तुतीची जबाबदारी आसलेल्यांनी 15 मिनटां पयलेंच हांगासर हजर आसूंक जाय. निमाणे ब्रेस्तारा दिसा आल्तारीक फुलां दिवंक कोणाक मन आसा तांणी बुधवारा दनपरा भितर हांगासर पावीत करूंक विनंती. निमाण शुक्रार सम्याच्या कुर्सा मरणाचो दीस सकाळीं 7 वरार त्या दिसा शुक्रार निमाण शुक्रार दिसा सकाळीं 7 वरार हांगासर इगर्जेच्या उक्त्या मैदानार कुर्साची वाट आसतली. आनी त्या दिसाची संभ्रामीक देवस्तुती सांजेर 4 वरार सुरू जाता. सांजेर 4 वरार. ताच्या पयलें 3:45 वरार वाड्यांक ह्या प्राजीत काळाच्या सुरवेर वेल्ले कुरीस पुरशेवार पाटी काण घेवची रीत आसतली 3:45 वरार. त्या देखून वाड्या घरां सकट तुमच्या गुरकारा सांगाता कुरीस हाडून 3:45 वरार हांगासर पावोवंक आमी विनंती करता. शुक्रार दिसा उपास करूंक आनी जिंजवार करूंक थंयसर अवकाश थंयसर उलो आसा. शनिवारा सकाळीं मीस ना. पास्कांची जागरण सांजेर 7 वरार सुरू जाता. पास्कांची जागरण शनिवारा दीस सांजेर 7 वरार सुरू जाता. त्या सांजेच्या मिसार गरजेचे वाती हिंगासर हाडून आमी तयार दवरता. ताचें मोल तुमी कुशेचें दान म्हणून थंयसर पोटिकोंत एक दवरलेल्या पेटयेंत घालयेत. त्या राती उज्याच्या आशिर्वादा संगी दोंपी बेंजार करतात. आनी त्या रातच्या त्या संभ्रामीक मिसा उपरांत हजर आसलेल्या समेस्तांक थंड पिवनाची वेवस्था आसा. पास्कांच्या आयतारा सकाळीं 8 वरार एकच मीस. घेवच्या आयतारा सकाळीं 8 वरार एकच मीस आसतलें. आज तशेंच दुसरें मीस ना. अशें निमाणे ब्रेस्तारा सांजेर 5:30 वरार. निमाणे शुक्रारा सांजेर 4 वरार. आनी हालेलुया शनिवारा दीस पास्कांची जागरण 7 वरार. वेळ ब्रेस्तारा 5:30, शुक्रारा 4 आनी शनिवारा सांजेर 7 वरार.
भगियंत हप्त्यांत मंगळारा आमच्या DSCच्या पेजारी गर्जेंत सामरामीक कुर्साची वाट DSCच्या मट्टाची सामरामीक कुर्साची वाट ताचे भक्तीपण आसतलें सांजेर 5 वरार मीस आनी 6:15 वरार 6:15 वेळार थंयसर सामरामीक कुर्साची वाट. पास्काच्या फेस्ता संदर्भार पास्काच्या खर्चा बाबतीन मुद्दम घेता हांव मुद्दमाक ₹200 फारीक करूंक आसतले तांकां पास्काच्या जागरणाच्या रातीच्या त्या मिसा वेळार आमी वात दिवन मान दिता. येदोळस तिळसिल्या प्रकार आमच्या वाराड्याच्या सर्व फिरगजे गवळी परिशदेच्या सांद्यांक ह्या जिबले वर्स संबंधी शिकपा अध्ययन वाराड्या मट्ट्याचें आज दनपार उपरांत 3 वरार आज दनपार उपरांत 3 वरार किन्नीगोळी गरीच्या हॉलांत आसतलें. आमच्या फिरगजे गवळी परिशदेच्या सर सांद्यांनी आनी धर्मीक भयण्यांनी थंयसर वेळाच्या पयलेंच पावोवंक आमी विनंती करता. आमच्या इगर्जेक एक सबित काळच दान जावन दिल्या श्रीमती क्लारा आनी हेनरी रोजारियो पवित्र काळजा वाडो तांचो आमी उपकार बावडटा. मेदम्याची आशिर्वादां मागता. आज सांजेर 6 वरार आमच्या ICVM येवजना तर्फेन तेजे मागणे हांगासर आसतलें. तुमकां समेस्तांक स्वागत आसा. 6 वरां 7:30 वरां पर्यंत हे मागणे आसतलें. आमच्या भुरग्यांक रजेच्या दिसांनी गिमशिल्लें शिबीर एप्रिलाच्या 15, 16 आनी 17 तारखेर आसतलें. त्या देखून भुरगीं दया करून तवळ पर्यंत शिबीर जाता पर्यंत खंयसरी वचनाकात रजेर वचनाकात. 15, 16, 17 उपरांतच तुमी वसा म्हणून उडास करता. आज ल्हान क्रिस्तांव समुदाय जमतीनांत खंयसर कुर्साची वाट आसा वाड्यांनी ती कुर्साची वाट चलया. उबे रावया. रमेश साहेबिणी विनंती कर. भगेवन कुर्साचे कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.